Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सर इतले दीस आमकां आयकोंक येताले गोंयान की TMC पार्टी गोंयान एंट्री मारपाक सोदता म्हणून आतां आमकां कळ्ळें की तुमचे कडल्यान खुबशी म्हायती तेंच्यांनी गेली तुमी थंय कोलकात्याक गेले कितें खरें हितून गजाल खरी TMC जी पळय आसा ममता बॅनर्जीची पार्टी बेंगालाक तिणें चमत्कार केला आनी काँग्रेसीक आनी मोदी शाह हांकां बुद्धी शिकयल्या म्हणटकीर ताजे परिणाम आतां कितें जालां ती नॅशनल लिडर म्हणून प्रोजेक्ट जावंक लागल्या येते त्या फुडाराक ती PM कॅन्डिडेट आसतली आसा दुबावान आनी त्या प्रमाणे तशी तांची तयारी चल्ल्या म्हणटकच TMC आतां थोडे बेंगाला पुरती आसा न्ही म्हणटकीर ते देशभर आपल्यालें अस्तित्व स्प्रेड करूंक सोदता आनी पावरफूल करूंक सोदता म्हणटकीर ते गोंयांत ते तांचे लोक हांगा खूब दीस जाले हांगा प्रशांत किशोर तुमी जाणा आसतले तो तांचो गियरींग पळया तो सगळे गियरान तो घालता म्हणटकीर ताजे मनीस हांगा ऑलरेडी गोंयांत आसा ऑलरेडी ते तातूंतले कांय दोग जाण मनीस म्हाका मेळपाक आयले म्हज्या घरा कडेन ते हांव एकशे पॉलिटिशियन बिशन तसो न्ही हांव तर म्हणपाक इंटलेक्च्युअल रायटर बिटर तांकांय आमी मेळटा तातूंत तूं एक म्हणून आमी तुमकां मेळपाक आयल्या म्हणून ह्या म्हणटकीर बरें म्हणलें गजाल कारण ते कलकत्त्याक हांगासून येवन आमच्या केल्या रायटरांची जावं आमकां इंटलेक्च्युअल म्हणटा हें पयलीं एक बरी गजाल म्हणून आमचे लोकल आमकां म्हणना म्हणटकीर हांवें तांकां एंटरटेन केलें सांगलें आनी मागीर ताणें पॉलिटिकली सगळें सांगलें आनी म्हज्या नदरेंतल्यान तांचो सूर जो आसा दे ऑलरेडी प्रिपेर्ड टू लँड इन म्हणजे गोंयांत ते फूल फ्लॅज येवपाचें आसा डिसिजन घेतलेलें ताणें डिसिजन घेतलेलें आहा आतां नेक्स्ट स्टेप इज कोण आसतलें कितें आसतलें बॉडी कशी आसतली बाकीचें जें आहा तें आतां फॉर्मेशनाच्या तयारेन तें आसा आनी ते खातीर ताणें म्हज्यार केलें कांय जाणांक आपोवन व्हेलें हांव पयर आयतारा दीस प्रशांत किशोरा कडेन म्हजी मुलाखत जाली तो म्हजे कडेन अर्दवर सुमार उलयलो आनी ताणें सादारण अशी माहिती काडली कशें कितें म्हजे पुरती ताणें आनीकय काडलें जायते जाणांक म्हजे पुरती न्ही कितें एक्झॅक्टली सोदलें तेंच्यांनी तुमचे तांकां गोंयांत आतां पयलीं म्हणल्यार तांकां बरे लोक गोंयांत जाय तांकां अशें म्हणजे कितें दाग आशिल्ले लोक कॉन्ट्रोवर्शियल लोक आनी खंयचे केदे आसूं तांकां नाका दे वॉन्ट टू स्टार्ट वीथ न्यू हें अशें तांगेलो सूर कोणी सरबरस कोणी पॉलिटिशियन जालो म्हणून ते पार्टीक थंय ना पार्टीन या डेफिनेटली लोक जाय पूण जी गजाल जबाबदारी जी कोणा कडेन ते दितले ते गोंयांतल्या बऱ्या लोकां कडेन दिवपाक सोदता अशें म्हाका तरी कळ्ळें कारण आय वॉज नो वेर एनीवेर हांव सामको रिटायर मनीस घरा कडेन आशिल्लो तर म्हाका इंट्रस्टूय नाशिल्लो पॉलिटिक्सान म्हणटकच जेन्ना ताणें हो विशय सांगलो हांव ते मताचो परिवर्तन जावंक जाय ह्या देशांत चल्लां तें हें न्ही म्हणून अशें हांव मताचो केलो आनी हांवें बी तांकां सपोर्ट दिलो आनी हांव तांच्या उल्याक जाप दित म्हणटच हांव पयर तांचे बरोबर कलकत्त्याक गेलो आनी थंय मागीर प्रशांत किशोरा बरोबर म्हजी मुलाखत जाली तुमकां कॉन्टेस्ट बी कर म्हणटा ते कशें म्हाका कॉन्टेस्ट कर म्हणटा पूण आय रिफ्यूज म्हाका कॉन्टेस्ट ना म्हाका शक्य ना तें एट दीस स्टेज आनी बाकीच्यो सगळ्यो हांवें म्हटलें चट करून म्हाका शक्य कितें ना बिकॉज ऑफ फायनान्स अशें म्हणटा तो ना म्हणपालो फायनान्स इज नॉट ए प्रॉब्लेम फॉर अस म्हणपालो फायनान्स इज नॉट ए प्रॉब्लेम वी वॉन्ट ओन्ली गूड पीपल फ्रॉम गोवा गोंयचे जे बरे फेसीस जाय वी वॉन्ट चेंज दीस सिनारियो जो प्रेझेंट सिनारियो जो भाजपाचो जाला दळटी जाल्लो आसा मेळो रॅप्टान भरलेलो आहा तो कारण नवो फेस करपाक जाय म्हणून त्या खातीर आमी कितें करपाक तयार आसा आनी वी हॅव कम हियर आनी दुसरें ताणें दिदीचें सांगलें दिदी वील बी आवर फ्युचर PM ऑफ प्रायम मिनिस्टर सो सगळ्या स्टेटीन ते हें करपाक आमी आयकलें तुमच्या बरोबर आनीक थोडे लोक गेल्ले म्हणजे थोडे लिडरूय आसले थोडे सोशल फिल्डांतले आसले हांव घेवचें काय कितें तें म्हाका समजना म्हजे बरोबर कांय लिडर गेल्ले कित्याक चट करून ताका तें आपले हाणें एक्सपोज केलें मिडियाक म्हणून हांव सांगूंक शकना आमदार लेवलचे बी लोक आमदार लेवलाचे गेल्ले सिटींग आमदार लेवलचे आसले आमदार लेवलाचे गेल्ले काय पॉलिटिकल आनी लिडर आशिल्ले कित्याक हांव नांव कित्याक घेना हांगा आय एम नॉट परमिटेड टू टेक फाल्यां जर म्हटलें अरे तुका म्हजें नांव कित्याक सांगलें तुवें काय म्हणून हांव फक्त आय कॅन स्पीक ओन्ली फॉर मी म्हणटकच हांव 10 लोक आशिल्ले बरे डॉक्टर आशिल्ले एडवोकेट आशिल्ले गोंयांतले जांकां हांव वळखता बिसायड डॅट आमी रावताले हॉटेल ताज्यान ते आनी खंय बी दुसरे कोण आमचे रावले ते खबर ना कारण त्या दिसा मरे थंय भरपूर पावस आशिल्लो दोपरभर उदक इतले पावस सामको आनी सगळें हें बंद जाल्लें तुमकां येतना म्हणटकच खंय खंय आमची भेट जाली ना पयलीं वा तुमच्या फाटल्यान कोण मेळ्ळा तेवूय तुमकां तितले ना खबर ना कोण ते कोण आतां तुमकां जशें हांव गेल्लो म्हणून कळ्ळें किंवा हांवें सांगलें मित्रांक हांव गेल्लो बिल्लो आनी थोड्यांक कळ्ळें गेल्लो म्हणून म्हणटकच म्हणून
पूण तांगेली तयारी आसा ते TMC डेफिनेटली 100% इज कमिंग टू गोवा. त्यांची टीम केन्नाच्यान गोंयान काम करता सिन्स लास्ट 1 मंथ दे आर वर्किंग हियर. कारण आनी परत एक टीम येता तांगेली दोग जाणांची. तो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर आसात जो तांकां जॉयन जाता. कोण तरी म्हाका ताचें नांव ताणें घेतलें. गोंयचो फुटबॉल प्लेयर जो कोलकाताक खेळटा. हय तो कोण तरी ताणें म्हाका सांगलां. जॉयनिंगाचो कार्यक्रम केन्ना स्टार्ट करतले ते गोंयान? ते आतां म्हाका दिसता ताजे हाजे प्रमाणे प्रशांत किशोर पळय आहा तो गोंयांत मागीर येतलो. हें सगळें ते बांदून काडटले आनी तो येतलो आनी मागीरूच ते फुडलें प्रोसेस जें आसा हांगासरली एग्जिक्युटीव जावं कोण प्रदेश हो फुडारी ते मागीर करतले. ओके. आनी बी तुमकां अशें कितें कळ्ळें येता की खुबशे सिटींग आमदाराच्या संपर्कांत ते हय आसा? आसा ते खुबशे बट ताणें कोण ते सांगना. खुबशे आमचे गोंयांतले पॉलिटिकल लिडर आमदार माजी आमदार मागीर इच्छूक अशे खूब जाण तांकां संपर्कान आसा. ओके. 2012 न्हू 2012 20 सीट कितले तेंच्यांनी लढयल्ले हांगासर. तिंगा एकदम कमी म्हणजे 1.81% कितें वोट शेअर आसलो तेंचो त्या टायमार. मागीर चर्चील एकदां 2014. तेन्ना सो आतां कशें कितें दिसता? तें खूब डिफरंट. नाव दे आर कमिंग इन गोवा वीथ फूल प्रिपरेशन. तेन्ना कोणाक खबर सुद्दां TMC म्हाका सुद्दां खबर नाशिल्लें हें कितें काय म्हणून. कोण तरी चर्चील नांवाचो मनीस आपल्याक कितें तरी हांगा एक पार्टी जाय म्हणून तो पार्टी हाडपाक गेलो. तो ताचे पयलीं हें प्रत्येकान आपले पुरते तिचो वापर केला आनी चल बाबा कर म्हणून. तांकां तशें हांगा येवप बिवप कांय नाशिल्लें. दे हॅव गिवन पार्टी टू तांचें मातशें नांव जाता त्या निमतान. ते पार्टी येतली बितली हे येतले म्हणून ते आशेन तेन्ना कांयच तयारी नाशिल्ली. दे वर नॉट सिरियस दॅट टायम. नाव दे आर व्हेरी सिरियस अकॉर्डिंग टू मी. दे आर व्हेरी जिखपाक म्हणून हांगासर येवपाक सोदता. जिखतलो हरतलो हो प्रश्न न्ही. दे आर इंट्रोड्युसींग देमसेल्फ इन गोवा एज ए नॅशनल पार्टी लायक काँग्रेस BJP. कारण तांगेलो एम आसा तो 24चो. 2024 हें उद्दिश्ट दवरून ते सगळे ऍक्टिव्हिटी करतात. गोंयांत ते असेंब्ली इलेक्शनांत आसतले फूल स्विंग. कारण तांकां पार्टी लोकां मदीं पाविल्ली जाय. काँग्रेसीन आसले म्हणून म्हणटा काँग्रेस खंय तरी कमी पडपाक लागला म्हणून ते एक व्हॅक्यूम ते भरून काडपाचो बी प्रयत्न करता एक वटेन. काँग्रेस कमी पडटा आनी काँग्रेसीचे बद्दल तांचे विश्वास कसो ना हांगच्या गोंयच्या लिडरशिपीचेर. गोंयची लिडरशीप भांबावलेली अवस्थेंतली कशी. डेफिनेट कितें म्हणटात खंय वतात तें आमकां खबर ना. लास्ट टायम ताणें दाखयलें तेंय बी प्रूव केलें. 17 जाण आयले आनी कितें केलें ताणें. आनी आतां सुद्दां तांगेले दे आर नॉट फॉर्म. ते आयलो सुद्दां जाल्यार तसलेच करता. लोकांचो विश्वास ना आतां. लोक म्हणटात बाकीन तांकां आपवाले आनी बाकीचे म्हणटात ते काँग्रेसीक कितले दितले ते आतां सांग म्हणून. कितले दितले ताणें तेन्ना दिले 10 जाण कितले दिले न्ही. आतां एक खेपे कितले दितले आयले जाल्यार काय म्हणून. हें पयलीं विचारा म्हणून. अशे तरेन ते काँग्रेसीक हें करतात. काँग्रेसीचे बरे लिडर TMC उखलपाक रेडी आसता. शक्यता. कारण हांव नांवां घेतल्या त्या प्रमाणे कांय ना. प्रोमिनंट माजी मुख्यमंत्री आनी माजी हे हांचे कडेन ताणें कॉन्टेक्ट केलो आनी ताजेर आसा. इट इज अ पॉसिबिलिटी सामकें.